सध्या गोंयान धाकटो शिगमो सोंपलो त्याच बरोबर व्हडलो शिगमोय सोंपलो आनी ताजे नंतर सरकाराच्या दरबाराचो जो शिगमो जाता तो शिगमोय सोंपलो। पूण फोंड्या तालुक्यान मातशें बाय इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान आतां नव्यानच हो आतां इलेक्शनाचो शिगमो सुरू जाला। ह्या इलेक्शनाक कोण कोण कॅन्डिडेट देवला हें तुमकां आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, पूण तांचो प्रचार कसो कितें चल्ला आनी तांची परिस्थिती कितें आसा हें आमी जाणून घेवपाचो आज आमी यत्न करुया। चल आमकां आतां कोण कोण मेळटा तें पळोवया। सद्याक फोंड्याच्या बाय इलेक्शनाक बरोसो नेट आयला आनी ह्या इलेक्शनाचे दर एकल्या कॅन्डिडेटान आपल्या पद्दतीन म्हणटा तसो प्रचाराक जबरदस्त वेग घेतला। आनी आयज आमी ह्याच इलेक्शनाचे आमचे आम आदमी पक्षाचे कॅन्डिडेट गितेश बाब आसा तांचे कडेन आयिल्ले आसा आनी तांचो प्रचार कसो आसा हें जाणून घेवपा खातीर। गितेश बाब, सगळ्यान पयलीं तुमी कितले दीस जालो प्रचार सुरू केला? जाले आतां 4 दीस जाले हांवें प्रचार स्टार्ट केला। आनी कसो कितें आतां रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां? एकदम बरो जबरदस्त रिस्पॉन्स आसा आनी डेली तो वाडत आसा। आनी आतां तुमी जवळ 4 दिसांक कितल्या घरांक सुमार कवर केलें? ऑलमोस्ट आमी 3-3.5 हजार घरां कवर केली। आतां तुमी जेन्ना प्रवास सुरू केला, प्रचार करता आसतना तुमकां लोकां कडल्यान कांय गजाल्यो किंवा टिप्स म्हणटा तशें किंवा बाकीच्या परिस्थितीच्या बाबतीन कितें बी जाणविकाय जाता काय कितें? पळया, आयज सकाळीं हांव हांगा हवेली वाठारान आयलो, त्या वाठारान जेन्ना हांव भोंवतालो तेन्ना ती ड्रेनेज सिस्टम जावं नाला तें पळोवन सारकें म्हाका एकदां अशें दिसलें की कितें हें विचित्रपणाचेर गव्हर्मेंट चल्लां। ना हांगा क्लिननेस आसा, ना हांगा कांयच ना। सो हे जी जनता आमची जी आसा, जे लोक आमचे फोंडेकार आसा, तांकां एक बरें जिवन आमी दिवपाक जाय। हे अशें नाला बिला अशें धर्टी दवरलेले आसा, त्या खातीर इतके मॉस्किटो वाडले आनी तेंच्या हेल्थाकूय डिस्टर्ब जावपाक लागला लोकांच्या। सद्याक गेलीं कितलींशीं वर्सां काँग्रेसीन राज केलें गोंयाक, ताजे नंतर आतां BJPचें सामको तर घडघडीत चल्ला। ह्या सिट्युएशनाक तुमी एक नवो चेहरो घेवन किंवा नवे अपक्ष घेवन आतां हांगासर तरी एंट्री मारता, म्हणजे हें कितलें कशें कितें सक्सेस जातलें आनी कसो कितें ट्रॅक आसतलो तुमचो? म्हाका हेजेर तुमकां सांगपाक सोदता हांव की हें फोंडेचें आमचें अंत्रूज महिलाचें इलेक्शन हांगसरल्यान जी स्टार्ट जातली ती 2027 अख्ख्या गोंयान जातली। हांव तर आयज जिखलो, आम आदमी हांगा जिखली जाल्यार 2027 आम आदमीचोच सरकार आसतलो। म्हणजे जेन्ना ऑन फिल्डार वयता हे दोनीके पक्ष आसा आनी तुमी आतां तिसऱ्या पक्षांतल्यान वयता, म्हणजे नेगेटीव पॉझिटीव गजाल्यो कितें कितें आयकूं येता तुमकां? नेगेटीव पॉझिटीव म्हटल्यार पळया, जशें आयज हांवें फाटीं म्हाजे प्रेसाक म्हटलेलें की BJPन हांगा एक गेम खेळ्ळ्या। ती गेम म्हटल्यार एक टिकेट 2 कुडके करून 2 जाणांक दिल्ली आसा। एक दिल्या रितेश बाबाक आनी एक दिल्या केतन बाबाक। सो कशेंय तर कितेंय तर जालें जाल्यार लास्ट इट वील बी BJP। जो केतन बाब MGPचो अचानक उठून काँग्रेसीन धांवता आनी काँग्रेसीच्यान इलेक्शन लडटा, त्या खंयच्या तत्वाचेर लडटा आयज केतन म्हणटा न्ही की बाबा आपणें इतकें काम केलें तें काम केलें। जेन्ना तो MGPन आशिल्लो तेन्ना त्यांची सरकार आशिल्ली, मिनिस्टर तेंचो आशिल्लो, जाल्यार ती ही कामां जी तो आयज उलयता की बाबा हॉस्पिटल आपूण सुटसुटीत करतलो, मार्केट आपूण हें करतलो, जेन्ना तूं पावर आसतना तेन्ना तुवें केलें ना कित्याक तें जें तूं आयज करूंक सोदता? लोकांक आश्वासनां दिता कित्याक? जेन्ना पावर आसता तेन्ना तुमचे कडेन जायना आनी पावरान परतें तुमकां पावर दिवपाचो तें नाटकां पळोवपाक मागीर कित्याक म्हणून लोक आयज हें म्हणटा की ह्या फावटी आमी दोळे धांपून मत दिवचे ना, ह्या फावटी आमी चिंतून मत दितले। आनी लोकांनी हो विचार केल्लो आसा की आमी भोंवता तेन्ना आमकां आयकूंक येता, भोंवता तेन्ना आमी संपर्क करतना लोक आमकां सांगता, बट इट इज ऑल सायलंट। कित्याक तांकां व्हडलो प्रेशर आसा, दामून दवरलेले आसा। त्या प्रेशरा खातीर ते बिंदास भोंवना। इवन थोडे लोक अशें म्हणटा की ह्या फावटी इलेक्शन तूं लड गितेश बाब, ह्या फावटी तूं जिखून येतलो, फुडल्या फावटी आमकां इलेक्शनाक बिंदास भोंवपा मेळटलें म्हणून। आतां तुमी म्हटलें हॉस्पिटलाचो, मार्केटाचो विशय काडलो, अशें ह्या मतदारसंघात बेजीक आनी मोठे विशय खंयचे खंयचे आसा? मार्केटाचे म्हणटा तुमी किंवा आनीक खंयचे तुमकां मोठे विशय दिसता? मार्केटाचें कशें हांव आयडीचें तुमकां सांगलें। आयडी तुमकां कशें सांगलां हांवें की आयडीन आयचे तारखेन कांय स्पेशलिटीज कांयच ना, कांय स्पेशल डॉक्टर्स ना, थंय फॅसिलिटीज कांय ना, थंय ब्लड बँक ना, रेडिओलॉजी हाडून दवरला पूण आजून रेडिओलॉजिस्ट अपॉयंट करूं ना। म्हणजे हेजेर तुमकां कळटा जेन्ना तुमी पावरां आसतना तुमी ह्यो गोश्टी करिना, हे करपाक तुमकां व्हडलो टायम नाका। पावर जेन्ना मनशा कडेन आसता, तुमचे कडेन मिनिस्ट्री आसा,
तेन्ना तुमी एक गोश्टी इजिली करूं शकता ते आयज पर्यंत तुमी केल्यो ना कित्याक आतां इतकीं वर्सां जालीं स्ट्रक्चर बांदला पूण स्ट्रक्चर तुमकां खरें सांगचें म्हटल्यार स्ट्रक्चर बरो पावरफूल बेस्ट ब्युटिफूल बांदला पूण तो ब्युटिफूल बांदलो म्हणून जायना न्हू तो बांदला कितें खंयच्या कारणाक लागून लोकांचे सेवेक बांदला ती सेवा दिया न्ही लोकांक थंय ती आयज पर्यंत कित्याक दिना तर तुमी हेजेर म्हाका तो इशू आमी हो प्रायोरिटीचेर इशू दवरला हो सद्या आनी हो इशू म्हाका विदीन 6 मंथ्स हांवें सगळ्या लोकांक सांगलें आसा फोंडेच्या की हो इशू हांव विदीन 6 मंथ हांव तो कवर करतलो आनी ते हॉस्पिटल चॅनलायज करतलो ना तर आमच्या सरकारान तर आमकां सपोर्ट दिलो ना जाल्यार म्हाका म्हाज्या पार्टींच्यान म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा की हें जें काम आसा तें आमी आमच्या लेवलाचेर करुया कारण तुमकां एक उदाहरण दिता आयज वेंझी बाब बाणावलेचे आमदार तेणी स्वता जावन एक मेडिकल क्लिनीक घातलेलें आसा थंय फ्री ट्रिटमेंट दिता आयज पर्यंत 450+ कॅटरेट ऑपरेशन केलें फ्री केलें तें सगलें तें आमी एक लोकांचें काम करता आनी ही आमचो प्रिंसिपल पार्टीचो की आमी लोकांचेंच काम कर म्हणटा आमकां केजरीवाल सर आनी तें लोकांचें काम केलें जाल्यारूच आमी फुडें सरतले म्हणटा तो सो तो एक प्रिंसिपल दवरून आमी फुडें काम करतात बऱ्याचशा फावटीन जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता त्या वेळाचेर एक बोवाळ चलता की कोण कोणा साडयो दिता कोण आनी कितें म्हणून म्हणजे अशे विशयाक तुमी टॅकल कशें करतले कारण अशे विशय टॅकल करतलो जाल्यार लोकांक पयलीं एज्युकेट करचें पडटा ते विशय सारके सांगचे पडटा अशा विशयाचेर तुमी कसो कितें ट्रॅक धरून मुखार वयता पळया गोंयांत न्हू सगळे कडेन कशें आसता हे टॅक्टीक सगळे करता ऑपोजिशनान कोण आहा ते सदांच आपली टॅक्टीक करतलो आपल्या बेनिफिटाक लागून पूण ती टॅक्टीक आयज गोंय फोंडेकार जावं जे वोटर्स आसा ते टॅक्टीक्स तांकां कळटा आतां त्यो टॅक्टीक पोन्न्यो जाल्यो तांकांय आतां विचार आसा तांकांय आतां ते एज्युकेटेड आसा तो ते विचार करून तेजेर डिसिजन घेतात आनी तेंचे ते हिसपान ते मत दिवपाचें आसता तें मत दितात ओके थँक्यू गितेश बाब तुमी बरो टायम काडून आमकां सांगलें आनी तुमच्या इलेक्शनाक तुमकां फुडें बेस्ट थँक्यू वेरी मच आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद थँक्यू जिंदाबाद हय बाबा कसो आसा पात्रांव सद्या हांगा फोंड्याक जो प्रचार चल्ला पळय तो कसो कितें चल्ला आतां आम आदमीचो सद्या आमी आतां फाटली एक वीक जाला एक हप्ता जालो आमी ग्रावंडार आहा सगल्या आमचो कॅन्डिडेटूय घराघरांनी भोंवता आनी आमच्यो 8 टिमो आहा सद्या डिफरंट एरिया आहा कॅन्डिडेटा भायर सो आमी एक्चुली आयज लोक म्हणटा आमकां एक ऑल्टरनेटीव मेळटा आतां बिसायड्स काँग्रेस एंड BJP दे आर गेटींग एन ऑल्टरनेटीव म्हणटा पयलो हो पर्याय आमकां मेळना आसलो म्हणटा ते आनी हाजे पयलीं आमी 1 वरोस सुमार जालें हांगा काम कोत्ताले फोंड्या रवी नायक मोदचे पयलीं आमचें ऑलरेडी हिंगा ऑफिसू पडलें आनी आमचे वॉलंटियर्स काम करताले लायक हेल्थ क्लिनीक आसलें बारीक म्हणजे लोकांच्यो बारीक कामां आहाय ती आमी घेताले स्लोली वी आर मेकिंग दॅट एंट्री आनी तो आयज आमकां तेजेर आमकां तो एफर्ट पड घातलो तो फायद्याक जाला एंड पीपल आर एक्सेप्टींग अस सो अल्टिमेटली इट इज द पीपल हू वील डिसायड सो लोकांक आमी आतां एक पर्याय दिला आतां तिसरो सो चोया आतां लोक कितें करून आमकां वोट दितलो ओके म्हणजे हांगासर तुमी 2027च्या इलेक्शनाची तयारी करताले आनी पर्याय म्हणून तुमी हो विशय मुखार व्हेल्लो आनी ताका आतां तुमी सपोर्ट मेळटा ओके पात्रांव तुमकां गेल्ले कडेन कितें एक्सपिरियन्स कितें मेळ्ळा भरपूर एक्सपिरियन्स मेळ्ळा आमचो कॅन्डिडेट न्यू यंगस्टर आनीक लोकां बारा भोंवपाचो आतां घरांनी भोंवता आसतना आमकां कितें मेळ्ळां की बाब जेर्सनान सांगिल्ले ते भाशेन एक न्यू ऑपॉर्च्युनिटी अदरवायज सदां कितें आसता काँग्रेस ना जाल्यार BJP वोट करपाची थर्ड ऑल्टरनेटीव एज आम आदमी पार्टी मेळ्ळ्या आम आदमी पार्टीन जें पण आमगे दुसऱ्या गांवांनी लायक दिल्ली पंजाबान जें पण काम कितें केलां तें आमी लोकांक सगळ्यांक सांगलां आनीक 8 म्हयन्याचो टायम मागला विदीन 8 मंथ्स जें पण कितें करपा जाय तें लायनीक कितें घालपाचें तें आमी इतलें मागलां की आमकां दिवचें म्हणून आनी विदीन 8 मंथ्स हो पुरावो करून आमी दाखयतले आतां लोकां भाशेन इल्लेशे म्हणजे मना पडले 8 म्हयने कितें करून दाखयतले सी वी हॅव गॉट अ डिटर्मिन्ड वर्क फोर्स एंड वॉलंटियर्स इफ वी वॉन्ट 8 म्हयने जिखोन येयले उपरांत सगळे येवन कोण झाड मारपाक जाय जाल्यार झाड मारून साफ सफाई गाटर बाटर काडपाची आमकां कॅपेसिटी आहा सरकार कोना जाल्यार आनीक ऑथॉरिटी कोना जाल्यार आमी येवन कोण काम करून दाखयतले आनी मेक शुअर दॅट आमी जें पण उतर दिता तें क्लियर करतले ओके थँक्यू तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं
आयज आमी हांगासर परत BJPचो जो प्रचार चल्ला ताचे विशीं जाणून घेवपा खातीर आयल्यात सर. प्रचाराचें सद्या सिट्युएशन कशें कितें चल्लां तुमचें? आयज जाले 7-8 दीस आमी प्रचार करता आनी फोंडा मतदारसंघाक जे रवी बाबान जे सुरवात करून दवरलेली गेली 40 वर्सां तेजी आमकां खूब प्रतिसाद मेळटा. आयज रितेश जेन्ना घराघरांनी वता तेजें खूब स्वागत करता आनी ताका इतलें हें करता की तूं सर मुखार तुजो सारकोच आमकां लिडर जाय आनी फोंडा जर विकास जातलो जाल्यार रवी बाबान केला तसोच तूं करतलो अशी लोकांची अपेक्षा आसा. आनी लोकांचो तेजेर सामको एक हें जाल्लो आसा की रितेशच आमकां मुखार फोंडेकारांक बरें पडटलो आनी रितेश खूब मतांनी येतलो अशें लोक सांगता. तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमचो रितेश बाबाक एक 10,000 तरी मतां इजी पडटली अशें आमचें मन आसा. सकाळसान कितल्या प्रचाराक सुरवात जाता आनी कशें कितें? आमी सकाळचे 7-7:30 भायर सरता आनी तेन्ना आमकां घराघरांनी लोक गावता आनी तशेंच सांजचे आमी लोकां कडेन बरो प्रतिसाद आमकां लोकांचो मेळटा. सांजचे लोकांनी घराघरांनी आमी भोंवता आनी एट प्रेजेंट आमी पयलो रावंड आमचो जायत आयल्लो आसा आनी आमकां अशें दिसता की रितेश बाबाचें हें वयर आसा एट प्रेजेंट अशें आमकां दिसता. ओके सर, तुमकां कितें दिसता? तुमकां जेन्ना प्रचार करता तेन्ना खंयची गजाल तुमकां हायलायट जाता किंवा खंयची गजालीचेर चड लक्षांत येता? सगळ्यात पयलीं गोंयची जनता आनी फोंडा मतदारसंघांतल्या जनतेक म्हाजो माये मोगाचो नमस्कार. रवी पात्रांव हेचें कार्य खूब मोठें आहा. बहुजन समाजाचो टॉप लिडर आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी अश्यो एक रवी पात्रांवाची एक वळख. आनी रवी पात्रांव जरी आज आमचे भितर ना जाल्यार सुद्दां आज आमच्या हृदयाक आमच्या प्रत्येक दिसाक ज्या दिसा असो दीस वचना की रवी पात्रावली याद जायना. रवी पात्रावली जी याद आहा ती याद म्हणजे आमच्या खातीर प्रेरणा, आमच्या खातीर शक्ती, आमच्या खातीर इन्स्पिरेशन आनी त्या इन्स्पिरेशनाचेर आमी आज काम करतात. तेच काम रवी पात्रांवालो चलो रितेश रवी नायक हेणे फुडें व्हरचें अशें आमची सगळ्यांची फोंडा मतदारसंघांतल्या जनतेची इच्छा आसा आनी अपेक्षा आहा. आनी ते फोंडा मतदारसंघांतली जनता रितेश रवी नायक हेका प्रचंड भोवमतान निवडून हाडून विधानसभेत धाडटले आनी 7 ते 8 म्हयन्याचो जो कार्यकाळ उरला त्या कार्यकाळाक रितेश रवी नायकाचो जो गूण आहा तेजी जी क्वॉलिटी आहा ते सगळे आमदार, खासदार, मंत्री, पंच, ZP, कावन्सिलर्स ह्या सगळ्या बरोबर घेवन फुडें वचपाची तेजी जी शक्ती आहा तेजी जी क्वॉलिटी आहा ती घेवन तो सगळ्या मुखार घेवन वतलो आनी फोंडा मतदारसंघाचें जें कितें विकास कामां जी प्रलंबीत आहा रवी पात्रावली जी ऑन होल्ड आसा ती कामां तो फुडें व्हरतलो. नवीन प्रोजेक्ट्स कितें आसत तो स्ट्रीमलायन करतलो आनी लोकांक ज्या पद्दतीन फोंडा मतदारसंघाचो विकास जाय त्या पद्दतीन लोकांचें मत घेवन लोकांचे विचार फोंडा मतदारसंघाच्या लोकांचो विश्वास संपादन करून रितेश रवी नायक फोंडा मतदारसंघाचो विकास आनी फुडें व्हरतलो ही आमकां सगळ्यांक खात्री आहा. तेन्ना फोंडा मतदारसंघाचे जनतेक म्हाजी नम्र विनंती आहा की रितेश रवी नायकाक आमी ह्या 7 ते 8 म्हयन्या खातीर एक संदी दिवया, ताका विधानसभेक आमदार म्हणून आमी धाडुया आनी अवश्य आमकां पूर्ण खात्री आसा आय गॅरंटी रितेश बरें काम करतलो, सगळ्यां बरोबर घेवन फुडें वतलो. आनी माननीय पंतप्रधान मोदीजी यांचें स्वप्न आहा विकसीत भारत 47 आनी विकसीत गोवा 37 आनी ह्या सगळ्या टीम एज अ टीम तेचे रितेशाले फाल्यां आमदार जाता तर जे कलीग आसतले तांकां सगळ्या बरोबर घेवन तो विकसीत गोवा 37 हें स्वप्न फुडें व्हरतलो हेजी आमकां खात्री आसा. आनी रितेश नायकाचें जें चिन्ह भारतीय जनता पक्षाचे जे आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्याच बरोबर आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सर हेंचे आनी गोविंद गावडेचोय हांव उल्लेख करता आनी बाकीचे सगळे तेचे कलिग्स आनी बाकीचे सगळे मित्र मंडळी आनी जे कोण आमदार जावं खासदार जावं बाकीचे सगळे जे आसात तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर खास करून श्री सुदीन ढवळीकरजी मगो पक्षाचे आमदार त्यांच्या मना काळजांतल्यान हांव आभार मानता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आज ते आमचे बरोबर रितेश नायका बरोबर आज खंबीरपणे उबे आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारा बरोबर फोंडा मतदारसंघाच्या उमेदवारा बरोबर सुदीन ढवळीकरजी आज खंबीरपणान उबे आहा हेजें आमकां खूब बरें दिसता. आमी खूब आनंदीत आसा. अशेंच सुदीनजीन आमच्या बरोबर सगळ्यां बरोबर रावचें, सगळ्यांनी एक टीम म्हणून काम करचें आनी फुडें वचचें. येस, थँक्यू. प्रचाराचो जोर कसो कितें चल्ला? एकदम प्रचार आमचो बरो चालू आसा. आज आमी सकाळी पार्ट 44 केले, आतां आमी 36 आनी 39 आसा शांतीनगर
आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. आमच्या BJP MG अनिल नायक आसा MGचो, सगळे बरोबर आमी भोंवता. आमचे कार्यकर्ते हांगा आसा, सगळे घराघरान आमी भोंवता. आमकां बरो प्रतिसाद आसा आनी हो सीट आमी खूब मतान जिखतले. सर सद्याक आतां ज्या तरेन तुमी आशिल्ले एक्टिवली आनी तुमचे डॅडी आशिल्ले, म्हणजे हें काम करता आसतना डॅडीच्या कामाचोय प्रभाव किंवा ताचो पॉझिटिवली कसो कितें हय, बेनिफीट? एकदम पॉझिटीव. कित्याक जेन्ना घराघरा वता तेंचे 50 वर्साचें राजकारण आनी ते मुख्यमंत्री आशिल्ले, ते सगळे लोक आतां जेन्ना घराघरा वता ते सगळे आमकां लोक याद करून दिता. लोक सांगता तेंचे काळ तेणें कशें कार्य केलें ते आमकां जेन्ना लोक सांगता. आनी आज जेन्ना आमी घराघरा वता ते सांगता की आतां तूं रावला, आमी तुमचे बरोबर आसतले आनी सराची लेगसी ही आमी तुमी आतां फुडें व्हरपाची. इतर जे कांय पक्ष आसा ते म्हणटा की BJPचे 2 कॅन्डिडेट म्हणटा, हें कितें परें तथ्य आसा आनी हे फेक गायक आनी कितें कशें कितें हाजें तुमचें आमी आतां पळय सगळे एक बरोबर आसा. 2 कॅन्डिडेट तशें कोण ना. BJPचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट हांवच आनी कोण तशें आमी सगळे बरोबर आसा. एक फॅमिलीशे BJP आनी MG आमी फिल्डार आसा आनी हो सीट आमी जरूर जिखतले. तशें कांय ना. एकूच आमचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट आसा तो हांव रितेश नायक आनी तशें कांय डिफरन्सीस कांयच ना. सध्या सर तुमी आतां इन फ्युचराक जर MLA म्हणून ह्या मतदारसंघाक पळयता आसतना तुमचें विजन कितें आसलें किंवा खंयचे विशय तुमी तकल्यान मुखार हाडलेले आसा तशें? विशय म्हळ्यार आतां जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आसा जे आमचे फायनल स्टेजीर आसा, जशें मार्केट कॉम्प्लेक्स, लायब्ररी आनी आमचे पार्काचें काम चालू आसा, हे सगळें काम इमिजिएटली तेजें उद्घाटन स्पीड अप करून आमी ते सगळें काम आमी हे जो पिरियड आसा त्या भितर आमी ते काम फावंडेशन आमी उद्घाटन करून घेवपाक सोदता. लोकांक हे जे मार्केट आसूं, लायब्ररी आसूं, हे लोकांक अवेलेबल करून दिवपाक आसा. आनी तशेंच एक वॉकिंग ट्रॅक येता, पार्क येता, तशें लोकांक इमिजिएटली आमकां हे 6 म्हयन्या भितर करून उद्घाटन करपाक. जेन्ना सर इलेक्शन लागीं पावताले त्या वेळाचेर एक सायडीन गोविंद गावडे आनी दुसऱ्या फावटीन ढवळीकर, हे दोगांनी तुमचें नांव सजेस्ट केलें, म्हणजे दोगांय पॉझिटिवली तुमचे खातीर हें केल्लें. म्हणजे हे दोगांनी आतां ग्रावंड देंवतले काय ग्रावंडार देंवतले? ग्रावंड आसा ते सगळे आसा. सुनील ढवळीकर बाब जे MGPचे आनी पावर मिनिस्टर जशे दीपक ढवळीकर आसा आनी तशेंच गोविंद गावडे सगळे बरोबर आसा आमी. आनी आमचे BJPचे लिडर आनी अध्यक्ष आसा आमचे दामू नायक, तशें आमचे CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, सगळे बाकीचे कॅबिनेट मिनिस्टर MLA सगळे हांगा वावुरता. सगळे आमी एक फॅमिलीचे एक युनायटेडली आमी हे इलेक्शन जिखतले. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. सर कशें कितें चल्ला प्रचार आनी केन्ना साकून तुमी स्टार्ट केला? ना आमचो प्रचार जो पड हा ऑलमोस्ट 1 मंथ बाब केतन भाटीकर भोंवता आसलो आनी घरांनी जेन्ना तो भोंवता त्या वेळार ताका बरो रिस्पॉन्स फावो जालोलो आहा. म्हाका खात्री आहा की हे काँग्रेस बेस्टन फोंडाचो गांव आनीक हिंगा बाब रवी नायकाची लिगसी आहा. आनीक लिगसी म्हणजे तो बहुजन समाज, शेतकार, बारीक लोकांक पावलेलो आसा. आनीक पात्रांवचें नांव आसा पूण ती लिगसी इज ऑल्सो काँग्रेस लिगसी. आनी काँग्रेसाच्या वेळार तेणें जें डेव्हलपमेंट केल्लें तें म्हाका दिसता आतां BJP ह्या सरकारा लोकांली जी म्हारगाय जावं ज्या पद्दतीन करप्शन चलता लोकांली कंप्लेन आहाय. आनी आमकां विश्वास आहा की केतन भाटीकर वील वीन विथ अ व्हेरी कम्फर्टेबल मार्जिन. द वे पीपल आर वेलकमिंग अस इट इज व्हेरी क्लियर. ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टी विरुद्ध लोक मत मातले आनी म्हाका खात्री आहा कित्याक केतन भाटीकर बारीक लोकांक पावलेलो आहा. इलेक्शना पिळे जालो ते नंतर पासून आपलें ऑफिस ऑन दवरलें, इतल्यो सर्वीस तो दिता. आनी केतन भाटीकराक जायते लोक वळखता आनी काँग्रेस पक्षान जेन्ना ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा म्हाका खात्री आहा की तो कम्फर्टेबली जिखतलो. सर तुमी म्हटलें पात्रांवाची लिगसी आसा आनी तागे चलो आसा तो BJP कॅन्डिडेट. कितें आहा मरे, पात्रांव जेन्ना BJP पासून आशिल्लो मोको पर्सनली उलयल्लो की काँग्रेसाच्या वेळार जे ताका एक फ्रिडम आशिल्ली कामां करपाची, जें म्हाका दिसता काँग्रेसा वेळार तें तेणें केलें एज मुखेलमंत्री एंड वॉट एवर इट इज दॅट इज ऑल दॅट इज सीन हियर. टुडे ID हॉस्पिटलाचो इशू, सुरेजाचो इशू, हिंगा एम्प्लॉयमेंटाचो इशू, हिंगा जें डेव्हलपमेंट करपाक जाय रस्ते वयतात हिंगा सारके नाय. सो ऑल दीस इफ यू सी म्हाका दिसता ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीन फक्त करप्शन केलेलें आहा. काँग्रेस पक्षाचो एकूच हेतू, इट इज अ न्यू काँग्रेस. वी आर प्रमोटिंग यंग लिडर्स अँड यू कॅन सी दॅट द चेंज. काँग्रेस पार्टी वॉज द फर्स्ट टू अनाउन्स इट्स कॅन्डिडेट. नॉर्मली ट्रेडिशनल कितें आसतालें की कॅन्डिडेट इज अनाउन्स जस्ट बिफोर द इलेक्शन. वी वर द फर्स्ट. डेफिनेटली आमकां खात्री आहा जो रिस्पॉन्स आमकां मेळिल्लो आहा आनीक RG पार्टीनूय गोवा फॉरवर्डानूय सपोर्ट एक्सटेंड केलेलो. म्हाका दिसता वी वील डेफिनेटली वी आर इन अ पोजिशन टू वीन एज आय सेड कम्फर्टेबली. आम आदमी पक्ष कितें म्हणटा की BJPचो कॅन्डिडेट म्हणटा. तर तेजेर हांव आम आदमीचेर बी हांव उलयना.
जिल्हा परिशद इलेक्शनाक कितें जालें तें तुमकां खबर आहा लोकांक सगळें दिसता आनी लोकांनी म्हाका दिसता जिल्हा टायमार जो केला तें हे पावटी कोतलें म्हण म्हाका खालतीकायेन सांगपाक सोदता कित्याक this fight has to be a straight fight. We asked several political parties that we have to unite other political parties. Look at RG. They are a young party, but the way they decided to support the Congress itself shows that unity is our strength. And म्हाका दिसता together हे जे पोंडा इलेक्शनाचे मॉडेल घेवन we will make sure that we move forward. BJP पार्टी आसा ती जरी आपूण जरी स्ट्रॉंग म्हटलें पूण बाकीच्या जी युनिटी ना म्हणून ती पार्टी विन जाता अशें सगळे कडेन म्हणटा ताजे खातीर युनिटीच्या म्हणजे कशें कितें युनिटीच्या बाबतींत कितें आसा एक लक्षान दवरपाक जाय 33% 34% वयर ते वचना तांकां लक्ष 50% पावपाक आनी 66% बॅलन्स इज वीथ the Congress and the other opposition parties. We are the principal opposition party. Yes, there will be sacrifices and compromises. That is the need of the hour. But गोंयकारपण आमगे जरी तो राखतले जाल्यार म्हाका दिसता we have to be alert आनी ह्या BJPची जी स्ट्रेटेजी हा डिवायड एंड रूल ते तरी आमी पयस कोत्तले जाल्यार म्हाका दिसता एक क्लियर मेसेज जी आसपाक जाय आसली. नो डावट one political party has filed a nomination, but we are confident that certain people will lose their deposits, and for that I am confident that the way of prachar challola asa very clearly we have a young dynamic dotor who has moved all around 60-70% of the constituency. And today also we are moving house, so maka khatri ha ki lok will elect a Goinkar against this clear cut brust Jumla party. म्हणजे आतां साकून युनिटी म्हणटा ती हांगासरल्यान तुमी प्रूव करून युनिटी दाखोवं. मोठी आमी सदां सांगलेली आसा आनी युनिटी आमी विधानसभेन as 7 we fought several issues. We might have different political parties, but we fought for the sake of Goa, and in front also all these things will be decided well in advance, and the Congress party is prepared because we are the principal opposition party, we are the parent party, we will take everyone along. And गोंयकारा पासून गोंयकारांक सगळें हेंच जाय की आमी एकठांय जालेले आनी तें करपाक एज लिडर ऑपोजिशन आय वील मूव whatever it takes. There is absolutely no ego. We will work together for the benefit of both. युनिटीचो डेमो हांगासर पळोवपाक मेळटले ह्या बाय इलेक्शनाक yes. आनी फुडल्या वर्डे एक्शन जातले सारकें. Yes. ओके येस Thank थँक्यू सर. आयज आमी जे बाय इलेक्शन फोंड्या जाता ह्या मतदारसंघात सगळ्या कडेन भोंवले आनीक भोंवता आसतना जे तिनीके कॅन्डिडेट आसा ते तिनीके कॅन्डिडेट मेळपाचो आमी ट्राय केली. सगळ्यान पयलीं आमी आम आदमीच्या कॅन्डिडेटाक मेळ्ळे, ताजे नंतर आमी भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक मेळ्ळे आनी ताजे नंतर जो आमचो केतन भाटेकर आसा ताजे कडेन आमी मेळपा आशिल्ले, पूण ताज्या वतीन जे प्रचार कार्य सुरू करपा खातीर उपस्थित आशिल्ले युरी आलेमांव हांकांय मेळ्ळे आनीक हांकां मेळ्ळे उपरांत प्रत्येकान आपआपल्या पद्दतीन कशें काम चलता, प्रचार कशें चल्ला, कश्यो स्ट्रॅटेजी चल्ला हाचो सगळो नियाळ आमी जाणून घेतलेलो आसा आनी तो आमी तुमचे कडेन दवरला. येणाऱ्या काळान पळोवया नेमकें आतां कितें इलेक्शनाक जातलें तें आनीक तें तुमी आमी सगळ्यांनी थारावपाचें.